जेन्ना जग तेंचे कडेन पळयता आनी तेंच्या प्रिंसिपला कडेन नॉन वायलन्स, ट्रूथ, टॉलरन्स, रिस्पेक्ट फॉर ह्युमॅनिटी, हे सगळ्यो जे तेणें जे अनसेलेबल थिंग्स आशिल्ले, म्हाका दिसता तो एक व्हडलो मार्केटिंगचो मनीस. कारण खादी सारके वस्त तेणें विकली, खादी सारक्या हेचो तेणें प्रचार केलो जे सेलूच जावपाक शकनाशिल्ले. नॉन वायलन्स, लोक तेन्ना हांसताले, ते नॉन वायलन्स आयज ताणें जगाक विकलें. म्हणजे महात्मा गांधी आमच्यांतल्यान गेल्यार खूब वर्स जालीं, पूण तेंचे विचार अजुनूय म्हाका दिसतात ज्वलंत. आजच्या घडणुकेक देशांकूच न्ही तर जगभर आयज तेजे गरज आसा. 150 वर्सां खंय बीजेपीक महात्मा गांधीची याद येवंक ना, आतां आयली म्हूण काँग्रेसीन तोमणो मारलो. की जे लोक, जे पक्ष तेंचे इतिहास पुसून उडोवपाचो प्रयत्न केल्लो, तांकां आमच्या इतिहासांतल्यान काडून उडोवपाचे प्रयत्न केले, ते सफल जाले ना. तांकां एक फावटी 1948 मारले, तेजे नंतर परत ताका मारपाचे खूब प्रयत्न त्या सगळ्या लोकांनी केले. म्हणजे ते महात्मा गांधीक मारपाक शकले ना जेन्ना ते कन्विन्स जाले. आयज बरी गोश्ट 150 वर्सांनी तांकां आयज महात्मा गांधीचे सत्य दिसपाक लागले. ही एक बरी गजाल आनी हांव ह्या बीजेपीच्या सरकाराचे अभिनंदन करता की आयज तुमी 150 वर्सांनी महात्मा गांधीक रिकॉग्नायज केलो. आयज तुमी सरकारी पातळीचेर 150 वर्सां तेजी सेलिब्रेट करतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.